रामनगर गोय महामार्गाचेर तिनाय घाटा लागीं बुधवारा सकाळी भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघातात एकल्याक जागीरूच मरण आयलें जाल्यार 5 जाण गंभीर जखमी जाल्यात। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हैदराबादाच्यान गोंया येवपा आशिल्ल्या खाजगी प्रवासी बशीन खण माल भरिल्ल्या ट्रकाक ओव्हरटेक करपाच्या नादात मुखारल्यान येवपी टेम्पोक धक्को दिलो। ह्या अपघातात टेम्पो चालकाक जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार बशींतल्या 4 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या, तशेंच एका दुचाकी चालकाकूय दुखापत जाल्या। अपघाताची माहिती मेळटकीर रामनगर पुलिशेन घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो। जखमी जाल्ल्या सगळ्यांक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केल्यात। आज सकाळी रामनगर तिनायघाट हांगा एक ॲक्सिडेंट जालो आनी बस आनी जो ट्रक आसलो तेंचे भितर ॲक्सिडेंट जालो आनी तेंचे भितर एक स्कूटरवालो सांपडलो। ही बस हैदराबादाच्यान गोंयांत येताली आनी ट्रक जो आसा तोय बी गोंयांत येतालो, जो खनीज माल घेवन येतालो आनी तेका ट्रक जो आसा तेका ओव्हरटेक ही बस करताली तेन्ना बस झपको तेका हेका लागलो, ट्रकाक लागलो आनी त्या ट्रकाक लागतरी ट्रक पलटलो आनी बस सुकरूप उरली। बशीची 6 जाण पॅसेंजर जखमी जाल्ले आसा आनी ट्रक जो आसा तेजो जो ड्रायव्हर आशिल्लो तो अपघातांत मरण पावल्लो आसा। तेजें नांव आसा राजशेखर बोडनमारी, चिंतामणी जिल्ला बेल्लापूर थंयचो आसा आनी तेका जेन्ना रामनगर पुलिसांनी ह्या घटनेचो पंचनामो केलो आनी अदीक तपास चालू आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रामनगरच्यान एकनाथ केळेकर।